तर 6 वर्सां आमदार इतलेंच न्ही तर कोंकणी चळवळीक एक खर अशें चळवळीचें आंग दिवपी एक मनीस, राजकारणी, समाजकारणी आनी कोंकणी म्हजे कोतान चळवळींतलो आंदोलनांतलो एक हिरो. वळख करून दिता लुईझीन फालेरबाब. लुईझीन बाब, तुमकां हांव तुमचें अभिनंदन करता. एक दीस पयलीं फाल्यां तुमचें हें बूक रिलीज जाता. लुईझीन बाबाचें हें बूक तांच्या फाटल्यान वळून पळयतना तांकां एकूण गोंयच्या राजकारणांत, समाजकारणांत कितें दिसता, कितें तांकां जाणवता हाजेर ताणें उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. हे तांच्या पुस्तकांत साबार जापो ताणें दिल्ल्यो आसात. पूण ताजे परस भायर वचून, ताज्या आनीक खोलान वचून लुईझीन बाबाक समजून घेवपाचो हो यत्न आमी हांगा करतात. लुईझीन बाब हें पुस्तक खूब जाण उमाळशिकेन वाट पळयतात, विशेशता कोंकणी चळवळींतले लोक, जे की लुईझीन बाबान कितें बरयलां. कारण तुमचे कडेन आमी कशें पळयतात की हो जो पळय हें जें पळय तेन्ना जो पळय हुलोप पेटिल्लो कोंकणी आंदोलनाचो, ताका लागून कोंकणी राजभास जाली. ताजे खातीर साबार लोक रस्त्यार आयले, लाखांनी लोक रस्त्यार आयले. विशेशता कॅथलीक समाज सामको झुजारी कसो रस्त्यार देंवलो, फकत कोंकणी राजभास करपाक न्ही तर गोंय वाटावन दवरपाक. कारण कोंकणी चळवळींतल्यान गोंय वाटावन दवरप हो एक संदेश त्या वेळार आशिल्लो. आनी ताका दिसतालें की आपूण शेणटलो, गोंय शेणटलें, आपल्याली वळख कितें हाजी जाप सोदपाची ती आंदोलन आशिल्लें. आनी तुका क्रेडीट वता, कारण तुवें ह्या सगळ्या लोकांक घेवन तो आयलो. सो 35 इयर्स जाली आतां त्या मुवमेंटाक, त्या आंदोलनाक. ताजे उपरांत 35 वर्सां उपरांत तुका हें बूक बरोवचें अशें कित्याक दिसलें? तुमचो प्रश्न. हय. ओ बूक, हय, द बॅटल फॉर कोंकणी एंड स्टेटहूड हय, ऑफ गोवा बरोवपाक कारण कितें? हय, खुबशीं कारण आहाय. हो बूक बरोवचो ओ ना होय म्हजे मुखार प्रश्न आसलो. म्हणटकूच हांव फकत 3च कारण आहाय ती तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. हय, गोंय, हय, कोंकणी भास, राजभास, गडगराज, बरोबर, हे आमचें एक गिरेस्त दायज. बरोबर, आनी हें गिरेस्त दायज आमच्या गोंयकारांचो एक संस्कृतायेचो आवाज हें राखून दवरप आनी फुडले पिळगे दिवप हें आमचें एक पवित्र कर्तव्य आनी जबाबदारी. बरोबर. आनी हें मनान दवरून एक कारण म्हणजे हांवें चिंतलें की हो बूक हांव बरयतलो आनी लोकां मुखार दवरतलो. येस. दुसरें म्हत्वाचें कारण, गोंयच्या स्वातंत्र्या उपरांत गोंयच्या इतिहासांत जी कोंकणी भास गोंयची राजभास जावची म्हूण, गडगराज मेळची म्हूण जी चळवळ जाली, येदी व्हडली चळवळ गोंयच्या इतिहासांत केन्ना जावं ना सारकें. आनी केन्नाय हे फुडाराकूय जावची ना हें म्हज्यान सांगूं जाता. सारकें. आनी देखून तिसरें कारण, हजारांनी लोकांनी भोगलें, सोंसलें, पुलिसाच्यो लाठयो सोंसल्यो, मेले कितले लोक. पुलिसेचे फार सोंसले, हय, कांय लोक पुलिसीन एरेस्ट केले, कांय लोकांन आपलें रगत दिलें, कांय लोकांन आपलो जीव दिलो आनी कांय लोक हुतात्मे जाले. हे बुकार हांवें हो बूक तांकां भेटयला, तांची यादाक, तांचो जो सॅक्रिफीस आहा हो लोकां मुखार दवरपाक. कित्याक आयज लोक विसरलो. हांव लुईझीन बाब, म्हजो तोच क्वेश्चन. लुईझीन फालेरो हाका आमी वळखतात. हांव आतां गोंयच्या मुक्तताये उपरांत 1961 उपरांत इमिजिएटली म्हजो जल्म जालो. सो हांवें ह्यो लढे पळयल्यात. ओपिनियन पोला वेळार हांव धाकलो आशिल्लो, पूण कोंकणी मुवमेंटाचो तो सबंद काळ आंदोलन हांवें पळयलें. तेन्ना हांव एक 23 वर्साचो. पूण आज जी पळय पिळगी आसा, जी 35 एंड बिलो, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फोर्स ऑफ गोवा, ताका कोंकणी आंदोलन म्हळ्यार कितें तें खबर ना. सो ताका लुईझीन फालेरो म्हूण खबर आसपाक जाय म्हणून तूं हें बरयलां. आयज ही एक्चुअली इट इज अ मॅटर ऑफ वरी. नायस. इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न की आयची पिळगी म्हणजे आमचो देश, इंडिया इज यंग, येस, गोवा इज यंग, येस, 65% ऑफ द पॉप्युलेशन इज यंग. सामकें. तोरी आसतना आयज आमी तरी पळयलें जाल्यार द यूथ आर नॉट इन्वॉल्व अँड यू कॅनॉट ब्लेम देम. सामकें. what we have left for them.
एम्प्लॉयमेंट तांकां ना. आमचे भुरगे भरपूर शिकलो आहे हय आनीक शिकून नोकऱ्यो नाही. सारकें. सो तांचो जो हें आहा की कोण भाशेन पुर्तुगेज So, पासपोर्ट गुरुजीन करची बाब आनी भायर कोंकणी वयचें. केल्ली, ती कोंकणी केल्ली गोंयकारांक एक वळख दिवपाक. आमी गोंयकार आनी ते सांगपाक कोंकणी जाल्ली म्हणून गोंयान भितर कोंकणीचें राज्य येवचें, कोंकणीचें चीफ मिनिस्टर जावचो, कोंकणीचो बलवान मनीस कोंकणी मनीस जावचो, हें जे पळय उद्दिश्ट आशिल्लें तें आमी फेल जालें म्हणून येता. ना. कारण फाटल्या 35 वर्सांत ना. भायल्यान लोक येत आसात. भायल्यान एक येवन आज परिस्थिती अशी जाल्या गोंयचे पॉप्युलेशनाचे 50% ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन इज आउटसायडर्स. तुमचो जो प्रश्न आहा हो हेजेर थोडो लोकांन आनी भोव करून जे राजकारणी लोक आहात सत्ताधारी, आनी राज्यकर्ते अभ्यास करपाचो गरज आहा. म्हाका याद आहा हय. जेन्ना हांव पयलो आमदार जालो तेन्ना फकत 1-2 गोंयकार लोक सिव्हील सर्विसांत आशिल्ले. एक केश कामत म्हणून, एक कारवाल म्हणून. हेर सगळे लोक भायले. बरोबर. इनफॅक्ट हांव लोया मैदानार म्हणटालो आनी असेंब्लींत म्हणटालो एम्प्रेगाद भायले, पुलीस भायले, मामलेदार भायले, BDO भायले, कलेक्टर भायले, डेप्युटी कलेक्टर भायले. गोंयकार मेले ओ गोंय सोडून गेले का. आनी तेन्ना आमचो मुखेलमंत्री बाब प्रताप सिंग रावजी राणे आसलो तो म्हाका सांगतालो की वी हॅव सोन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आमच्यांनी वेगळोचार करूंक जायना हो गोंयकार आनी हो भायल म्हूण. सो वी हॅव टू बी दीस. आनी गोंयकारांक नोकरी मेळनासल्यो. जेन्ना हें आंदोलन ही चळवळ सुरवात केली हांव आख्खे गोंयभर भोंवलां आनी थिंगा म्हजी जें भाशण आसलें इज मोर लेस बाय हार्ट जाल्लें. कित्याक एवरी डे 3-4 भाशण करतालो आनी सांगतालो की कोंकणी भास गोंयकारांच्या एकवटाची भास. हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान कोंकणी उलयतात आनी ही भाशा आमच्या गोंयकारांक एकवटान दवरता. पूण ताजेवन म्हत्वाचें हांवें एक लोकांक सांगलें आज गोंयांत आमची आयडेंटिटी काबार जाल्ली आहा. गोंयांत आमची संस्कृताय काबार जायत गेल्ली आहा. आनी जो गोंयकार आपली आयडेंटिटी आनी आपली संस्कृताय समजना तो गोंयकार न्हू. पूण हें म्हत्वाचें हांव कंप्लीट करता. म्हणटकूच हांवें सांगिल्लें की जेन्ना कोंकणी भास गोंयची राजभास जातली जाल्यार आमी कायदो हाडले की गोंयांत नोकरी जाय वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान तुगे नांव हें करपा जाय जाल्यार आमी कंपल्सरी वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी एंड 15 years डॉमिसायल म्हण. आनी हें काम केलें आनी ताका लागून आज म्हाका जायत खूश भोगता आमचे हे तरूण तरणाटे गोंयच्या एम्प्लॉयमेंटांत आयज आहाय पयलीं नासले. पूण तरी आसतना गोंय ज्या पद्दतीन वाडलें, गोंयान आज इकॉनॉमी येदी व्हडली वाडल्या आनी ताजे खातीर लागपी लोक गोंयांत मेळना न्ही. कारण एका अर्थान गोंयचे यूथ भायर वचत आहा. एक तर तो बेंगलोर वता IT खातीर किंवा एक तर तो देश सोडून चल्लो आनी तितल्याच प्रमाणाचेर भायले लोक भितर येतात. सो मोर देन 50% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा नाव इज आउटसायडर्स. तुमी केन्नाय मडगांवां रेल्वे स्टेशनां पावले? हय. केन्नाय आमगेली म्युनिसिपालिटी भायर वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा तेजे भायर केन्ना एक ऑदोर उबो रावले पळयलें जाल्यार तुका गोंयकार भुरगो तरणाटो दिसपाक बरें डिफिकल्ट. 350 लोक रेल्वे स्टेशन भायर येता. दीस मुवमेंट फेल्ड. कारण दीस मुवमेंट हॅज हेल्प इन द गव्हर्मेंट. बिकॉज हांव तुका कित्याक म्हणटा हो मुवमेंट जाल्लो हांवूय आशिल्लो. तूं पळय जो कितें म्हणटा तूं पळय फेल म्हणटा हांव तुजे कडेन बोट दाखयना. तें बोट म्हजे कडेन येता. दिस मुवमेंट हॅज हेल्प इन द गव्हर्मेंट. न्ही पूण हांव तुका म्हणटा बट हांवें आनीक कांय धाडलो. हय. इन इंडस्ट्रीज जेन्ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी केल्ली ना पूण लुजीन बाब आज कॅथलीक मनीस जो ह्या मुवमेंटाच्या फोरफ्रंटार आशिल्लो जो खरो आंदोलन करपाक रस्त्यार येवन झुजलो तो म्हणटा की कोंकणीचो आपल्याक कांय फायदो जालो ना. कारण ती कोंकणी जी जाली तातूंत भितर आपूण खंयच ना. आनी दुसऱ्या अर्दान कोंकणी केल्ले तेय बी आतां अक्षरशः उबंद पडले आनी तिसऱ्याच लोकांक फायदो. लोक सोडून गेले आमकां. हय मरून गेले. सो हॅज दीस मुवमेंट दॅट वे सक्सिडेड म्हणून येता. कारण आमी हेंच घाल्लो ओपिनियन पोल इन स्टेटहूड खरो जिखलो कोण काय आमी आमचो लॉस्ट कॉज. नो आय वील टेल यू एज फार एज गव्हर्मेंट जॉब्स आज तरी म्हाका हुंय डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार आय फील व्हेरी हॅपी एंड प्राऊड that the BDO is a Goan, Mamladar is a Goan, all these officers are Goans. But in industries, आम्ही अनेक रूल केल्लो की त्यांना वी यूज टू गिव अ पॅकेज ऑफ इन्सेंटिव्स
15 years income sale tax holiday, 5 years income tax holiday, 25 capital invest subsidy. And I एक rule केल्लो. If you want permanent registration, you have to employ 80% Goans. Yes. And director of employment had to give certificate, then only you could start. Correct. Thereafterwards, this rule was No, taken away. पण आता ते आज लोकच सगळे भायले लोक. ना पण लुईजीन बाब गोंयान काम करपाक गोंयकाराक नाका. No, गोंयान no, हार्ड वर्क करपाक. I'm sorry, I'm disturbing you. No, you're I good. don't I agree with that. Yes. Because at that time, Goans were not ready to take any jobs. Yes. They only wanted government jobs. Yes. Now government jobs are for sale. Yes. But today, Yes. common people are interested in working in the small industries. They are ready to work in the private sector, but they don't get the jobs. Yes. There is a class of people who are acting as agents, and they get these people from outside and they give it to the industry. I think as a government, we give them our land, we give them our infrastructure, they start the industry. All in return, we should ask employment of Goans. I feel we should bring that law which I had brought back again. ना पण गोंयकारांक काम करपाक जाय. गोंयांत कुतले आयज कित्याक आज आनी दुसरो वाट ना. People will work. All I'm not saying, but a lot of people will work. At that time, when I was industries minister, I used to put them in industry. They म्हणटाले सर कसली जॉब दिल्या कितले पगार. पण आज तो जॉब देखून आज आमच्या भुरग्यांक मेळना. आनी कारण आहा की we are not working in that direction. Everybody wants the government job is okay. That is another matter. आनी एक फॅक्टर ताजेर आमी उलोवपाक जाय न्हू, लोकांक आवडटली पॉलिटिक्स. गोंयचो कोंकणी राजभास जावपाक किंवा स्टेटहूड मेळपाक, कारण राजीव गांधीन तेन्ना म्हणिल्लें न्ही स्टेटहूड करात आमी तुमकां दितात, ताजे पयलीं तुमची लँग्वेज ठरयात. ताजे पयलीं ताजे खातीर व्हडलें आंदोलन जालें, तुमी सगळ्यांनी तुवें त्या आंदोलनाचो हिरो हांव म्हणटा न्ही लुईजीन फालेरो. म्हाका एक सांगात, वॉट वॉज द रोल ऑफ काँग्रेस? हाका क्रेडीट काँग्रेसीक तूं दितलो काय तूं? Very good question. I will tell you. I got elected in 1980. The Congress I, which was led by Indira Gandhi, and Congress U had a pre-poll coalition alliance in Goa. Jenna election zale, we went to meet our Prime Minister Indira Gandhi. And I was along with Mr. Rani and Mr. Dr. Willie and our MP at that time, Mrs. Rani. And Songanji Darshans used to meet everybody. I just took the deep breath and I told, Madam, the popular aspiration of Goa is statehood. She pretended as if she has not heard me. She went around and she came back. And she asked me, what did you say? Then I explained that the popular aspiration of your party also and our party also, that we promised statehood, and your father had promised statehood for us. She just replied me with one sentence. You first decide your language and then we will give you statehood. So this book... after that, Rajiv Gandhi uttered the same statement. No? He was saying the same thing, but this book is having 18 chapters. Yes. According to me, these 18 chapters are in a chronological order. I came back, I took a resolution in the party for Konkani and statehood. Goa Congress. I took in the party. Yes. Thereafterwards, I took a resolution in the assembly for Konkani and Konkani Abhyas Kendra, Konkani Academy. It was passed unanimously. Thereafterwards, I took another resolution in the assembly for statehood. It was passed unanimously. Thereafterwards, I brought a bill. This bill was thrown out. That was like a powder keg. That same evening, I think. All the writers, poets, everybody told me, you raise it again, we will be there. And I raised the matter again. I walked out of the assembly. I came out. I quoted arrest. This is the photograph which is there on the back of this book. Yes. And Marion 3,000 beautiful book. Yes, cover. 3,000 people quoted arrest. Yes. We were taken at Altino, and that is how Konkani Porjitsa Awaz was born. Tu tenna Goa Congress. That time we were Congress I.
When But then- but I then raised the- this but- to the Congress side, But then the ruling was Congress high. Yeah. Rane was the Congress But chief. the party, you see, even before, Yeah. when I started this movement, before Yes. that, after the liberation of Goa, the most popular party was Maharashtrawadi Gomantak Yes, party. yes, They were elected democratically for Yes. 4 terms. yes. And their ideology was Marathi is the language of Goa, Yes. therefore Goa is a part of Maharashtra, and therefore Goa should be merged with Maharashtra. I Yes. call them champions of lost causes. So even at that time, before I started this movement, I was of two minds. When the people of Goa democratically elected Maharashtrawadi Gomantak party, then they were also of the same belief that Marathi is the language of Goa. Whether I should raise it, I think the inner power of my conviction told me, yes, you go ahead. And I took that decision. Because most of the MLAs also were of the belief that Marathi is the language of Yeah, Goa. but Luzin And they were the most popular government of the but day. लुझीन बाब एक गजाल सामकी खरी. गोंय जरी 17 वर्सां MG पार्टीन रूल केल्लें असलें तरी वन पार्ट ऑफ गोवा ते MG पार्टीक केन्ना माननाशिल्ले, तांची लिडरशिपीक माननाशिल्ली, तांची तत्वां मराठी भास जावपाक जाय, मराठी ही आमची भास आनी ते महाराष्ट्रांत घालपाक जाय. 150% पार्ट ऑफ गोवा वॉज नेवर बिलिव्हिंग इट. UG, Yes, quite a United lot. Goans, They were and- always minority. See, युनायटेड गोवन्स अँड महाराष्ट्र गोवन दीस वर दोन गोंयचे भाग आशिल्ले सारके clear. क्लियर भाग. Clear. सो तूं ते मानून चलपाक, कारण तूं ज्या सायड. No, thereafter was United Goans merged with Congress. येस. And Congress got elected for the first time in आणि 1980. आणि आणि And that is how this आणि started. MG पार्टीतलो एक मोठो घटक तातूंत भितर प्रताप सिंग राणे आयलो, काँग्रेसीन आयले. But their philosophy was the same because they came from the Maharashtrawadi Gomantak Yeah. party. So Yes. even though Congress was ruling, the majority of the Congress MLAs at that time were of the same philosophy that So Marathi राणे- is the language of So Goa. तुका डिफिकल्ट जातालें हो जो पळय तत्व आसा की आमी आतां कोंकणी राजभास करतले, राणेच्या मनान घालपाक. No, it was during those days, it was very painful for me to see my own friends, my own colleagues fighting with me. It was a fight for this issue. येस. It took some time. बिटरनेस आयलें. There was a lot of bitterness. There were a lot of this. In fact, the other day I met Mr. Kalap, so I told him I'm writing this book and you must come for the opening of this book. He said, I will come. Okay. Then I said, you were against me at that time. Yes. Then he said, no. Now we are this and I accept what has happened. बिकॉज जे कितें And पळय he तो- changed the this of the Maharashtrawadi Gomantak party also subsequently. पूण तो पळय जो कितें तुमी लास्ट पळय तो हें बरयलो, रेजोल्युशन बरयलें, तातूंत भितर खलपाचो रोल आसा न्ही. Yeah. No. That कोंकणी time I was राजभास. saying you're for merger of Goa with Maharashtra. Yes. If you want to say that you're against the merger, because after opinion poll it was supposed to be over. Yeah. But in spite of that, Yeah. even after opinion poll, there were some Maharashtrawadi Gomantak party MLAs who passed a resolution and a bill in this to make Marathi the official language. या पूण एजिटेशन जेन्ना जालें, देर वॉज सम कायंड ऑफ ए कॉम्प्रोमायज न्ही, कोंकणी ग्रुप आनी मराठी ग्रुप. I don't think there was a compromise. Okay. There was a fight. पूण तुमी मराठी सहभाषा केली. No, that was a way how to keep both the sections together. They said Marathi, Konkani will be the official language. Marathi will also be used for official purposes. Yeah. Yes. So that's how it was a compromise Yes. finalized by our party high command. Yes. And it was told, you pass this bill. Yes. There was no other alternative. The alternative was to the Goa leaders, you pass this bill. लुसीन बाब, आफ्टर 35 इयर्स तें राजभास जातकीर, येदें व्हडलें आंदोलन जातकीर, मांडवी आनी जुवारीच्या न्हंयच्यान खुबशें उदक व्हांवून गेलां. सो आतां तुका दिसता की एवरीबडी हॅज एक्सेप्टेड कोंकणी? महाराष्ट्रवादी म्हणटा एलिमेंट उरला. I feel that Yeah. आयज तरी नवी पिळगी पळयली जाल्यार they have accepted Konkani. They are studying in Konkani. And one of the reason is because I made it compulsory, the working knowledge of Konkani and 15 years domicile. I brought a law. It's here in this book. Yeah.
Otherwise, you don't get the jobs. As an industry minister, as a employment minister. You see, I have brought employment policy. I don't know whether you remember. I know. And employment policy was a very comprehensive policy. And I implemented 80% of the policy myself. Yes. So today, if we can see young generation, because you said youth, Yes. in the government offices, is because of that policy. लुजीन बाबा आयचे जर उलयलें, वेर यू स्टँड एका अर्दान आतां क्लियर ऑल इंडिया लेवल जर पॉलिटिक्स पळयलें देर आर टू क्लियर ग्रुप्स, वन इज प्रो BJP, वन इज अगेन्स्ट BJP. सो वेर यू स्टँड? I will tell you how I look at it. I have resigned as a member of parliament. Yes. I have resigned also the political party. Yeah. But I have got experience on my side. Yes. You have got experience on your side. You have also been an activist. You have also been a good journalist. So our experience, I have done employment policy. I have done industrial policy. I implemented most of my employment policy. I implemented most of my industrial policy. I did educational policy. I brought 50 and odd intervention to improve the quality of education. लुजीन बाबा एकूच Now, ऍड करता तुज्या व्यक्तिमत्वाक एजिटेशनांतल्यान येवन लिडर जाल्लो आनी जी तत्वां तूं सांगतालो ती तत्वां इम्प्लिमेंट करपी लिडर. No, but let me दिस इज complete व्हेरी this. इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट यू. But the तूं question- एजिटेशनांतल्यान आयला आनी तुवें ते सगळे मंत्री जाले की तुवें ते इम्प्लिमेंट करून घेतलें. समथींग व्हेरी बीग. No, but you see what I felt today. या. Bringing policies itself is not enough. You have to go on a mission mode. Now they are talking of agriculture policy. Yes. What agricultural policy? A farmer who is growing coconuts gets 3 rupees from Bagyatdar and they are selling for 25 rupees. Correct. So you are exploiting the farmer. You're right. So a agricultural policy must go on a mission mode. Whatever we are doing must go on a mission mode. Government also should go on a mission mode. Government, you, I, whoever has got a rich experience in the field must go in a mission mode. And I can say today, because I am not belonging to any political party. Yes. And I'm going to write the next book. लुजीन बाबा हांव ताजेर येतलोच, पूण म्हाका एकच सांग, आर यू विथ काँग्रेस और आर यू विथ BJP? कारण तुवें म्हाका, दिस इज माय पॉइंट. Definitely not with both. Oh. Yeah. Because I was expecting not with BJP. No, but I'm not against anybody. You see, today I feel for Goa. I feel that we must do something. We must utilize our experience, our expertise for the good of Goa. लुजीन बाबा हांव अपेक्षा करतालो तूं असो म्हणटा, दो आय एम नॉट विथ काँग्रेस, BJP बरोबर हांव नाच, पूण काँग्रेसीक हांव लागीं आसा अशें म्हाका दिसतालें तूं म्हणटालो. No, I'll tell you, I had left Congress. Yes. But my reason, Yeah. my leaving Congress is to bring the Congress family together. Because there are 4 Congresses: Indian National Congress, TMC, YSR Congress, and Sharad Pawar Congress. Yes. And this is what I was promised. But why then you resigned? But it doesn't happen. It has not happened. Nobody is interested. Therefore, I thought it is not feasible, so I have resigned. Yeah. There were rumors, Lujin Bab, that they were compelling you to do such things you were not ready. No, Politically, not only that, it is not tenable that I should continue to be a member of parliament, even though for 1 year I raised 40 and odd issues on Goa. Now you are getting elected on Bengal, Yes. and you are raising issues on Goa. They don't like it. Exactly. And I felt that it is not tenable. So I resigned, even though I was enjoying my work to raise the issues of Goa. And I feel in whatever way you can, and you also should, raise the issues so that we can bring... म्हजो एक पर्टिनंट लास्ट क्वेश्चन तुका. गोंयचो कॅथलीक अस्वस्थ आसा, ताजे भितर एक रिझेंटमेंट No, आसा. you are asking about Catholics. See, there are two issues involved I into don't it. think any... There are two issues, politically as well as socially. I think if you see whether it is Catholic, Hindu or Muslim, today people are not happy. They are not feeling that this is my Goa. They feel alienated. So it is people like you and me who should bring everybody together once again to build Goa.
and therefore my book will be for a better Goa. I am Beautiful. looking And you were forward. telling me about another book you are writing. Yeah, Nice. because I have resigned as MP. Yeah. I am an idle man now. तू An खंयच्या idle man is लुईस a बाब- devil's workshop. So this is first book, and I am going to write more books. लुईस बाब आमकां दिसता तूं पॉलिटिक्सार येवचें कारण काँग्रेस रिवायव कोण करतलो. No, I have never ever in my life said a word against Congress or Congress leaders because Yes. I have got a feelings towards Congress. Yes. I have done my work in the state level, at the national level, and God has always supported me and brought success. So I can never forget Congress. येस. सो तूं परत वतलो तुका जर मानान जर At this आपयलो. moment, I thought that I will not join any party. I'll do Only- this work. only This work. And let's see in future. I may take any decision. बिकॉज तूं सामको अजून एक्टीव आहा. तूं आमचे भितर आयलो तेन्ना वेल ड्रेस्ड बरो उलयलो अजुनूय तुजे भितर एक धमक आशिल्लो लोक पळयतात. हांवें म्हज्या एका पॉलिटिकल एनालिस्टाक फोन केल्लो अरे हांवें लुईजीन फालेरोचा आज इंटरव्यू घेवपाक तो बरो इज ए ट्रू लिडर आनी म्हाका बरें सांगलें लुईजीन फालेरो इज ए ट्रू लिडर म्हणून. सो आमी तुका तेंच पळयतात की तूं केन्ना परत भायर सरून परत एक्टीव जावन आतां लोकसभा इलेक्शन येवपाक जालें तुका कितें रोल आसतलो. I have not decided, but I have decided I will work for Goa, for a better Goa. Just bringing policies, as I have told you, I had brought 5-6 policies. It's not enough. We have to go on a mission mode. If we want to help Goa, if we help to improve Goa, and if we want to help our people, and especially the youth of today, you have to bring them on the path of development and progress so they become the proud partners of the development of Goa. लुईस बाब तुवें बरें सांगलें थँक्यू. आयच्या इंटरव्यून हे तुज्या बुकाचेर आमी उलोवप स्टार्ट केल्लें पण तातूंतल्यान गोंय तातूंतल्यान आतां जो यूथ मोर दॅन 40% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा इज बिलो 35 जे लोक मागीर जल्माक आयल्यात तुजें एजिटेशन ताणीं पळोवना. सो खूब जाणांक लुईजीन फालेरो खबर ना. एक फायर बँड लिडर जो जाका मडगांव रावलो दर एक बरोबर कितलेशे शेकड्यांनी लोक जमताले मडगांव लोलये मैदानाचेर तुज्यो सभा गाजताल्यो तो लुईजीन फालेरो हें पुस्तकच न्ही. ह्या पुस्तका फाटल्यान तुवें नवें गोंय कशें घडोवचें हाजें मार्गदर्शन करपी एक पुस्तक बरोवपाक जाय. इतलेंच न्हय आमी लुईजीन फालेरो रावतात. लुईजीन फालेर बाब परत एक्टीव पॉलिटिक्सान येतलो. तुका धन्यवाद दिता तूं Thank you. आमच्या Thank you. स्टुडियोन आयलो मडगांवच्यान आनी तुवें इतलो वेळ आमकां दिलो. गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुजे उपकार मानता. Thank you. Yeah. You're very good. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. टू ऑल माय गोवन्स I want to wish each and every Goan over here who are staying in Goa and who are working abroad a very happy Ganesh Chaturthi. May this Chaturthi bring lot of happiness, prosperity, light and enlighten the minds of many. A very happy Ganesh Chaturthi. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार आणि आमच्या सगळे पेडणेकार आणि तशेंच आमचे सगळे गोंयचे आमच्या भाव आनी भयणांक सगळ्यांक म्हाजे कडसून खूब खूब शुभेच्छा गणेश चतुर्थीची. आणि तशेंच तुमचे देवान सगळी कामां पूर्ण करची आणि तशेंच देवान सगळ्यांक आमकां आरोग्य बरें दिवचें आणि सगळ्यांक ह्या गणेश चतुर्थीची म्हाज्या कडसून सगळ्यांक शुभेच्छा. थँक्यू. जे गोंयांत सगळे आमी रावतात तांकां सगळ्यांक आमची श्री गणेशाची ही चतुर्थी एका शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. प्रत्येकान आपआपल्या देवा म्हणून जय गणेश मानता ती सगळ्यांनी देवाक मानून आमी फुडें या एकत्र येवया आनी गोंयची प्रत्येक मनशाची विकास उन्नती वाडची आनी तशीच प्रत्येकाची जी आसा आर्थीक परिस्थिती सुदारची. आनी गणेशा कितें मागता आमी की ह्या लोकांची जी आर्थीक परिस्थिती आसा काही लोकांक आर्थीक परिस्थिती ह्या आसा मातशी बिकट आसा ती सुद्दां सुदारची अशी म्हणून मागुया आनी एकत्र आमी गणेश चतुर्थी साजरी करूया.
तुझे रूप तेजस्वी नेत्र तुझे करारी अष्टहाती शस्त्रे धरिली तू रणरागिणी तुझे रूप तेजस्वी नेत्र तुझे करारी अष्टहाती शस्त्रे धरिली तू रणरागिणी तुझे रूप तेजस्वी नेत्र तुझे करारी अष्टहाती शस्त्रे धरिली तू रणरागिणी तुझे रूप तेजस्वी नेत्र तुझे करारी अष्टहाती शस्त्रे धरिली तू रणरागिणी नवरात्री सजशी नवरूपानी नवरात्री सजशी नवरूपानी नवरात्री सजशी नवरूपानी नवरात्री सजशी नवरूपानी भाग्यवान तुझा पालकीचे होई भाग्यवान तुझा पालकीचे होई पालकीचे होई पालकीचे होई जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती महती तुझी मी गाऊ किती अष्टभुजा तू आमची कुलस्वामिनी महती तुझी मी गाऊ किती अष्टभुजा तू आमची कुलस्वामिनी जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती आई तू जगदंबे आई तू जगदंबे आई तू जगदंबे आई तू जगदंबे भक्त तुझे दीनामी आलो तुझ्या चरणी भक्त तुझे दीनामी आलो तुझ्या चरणी आलो तुझ्या चरणी आलो तुझ्या चरणी तुझ्या पद स्पर्शानी पवन पेरणे भूमी तुझ्या पद स्पर्शानी पवन पेरणे भूमी तू कृपेचे छत्र धरिसी आमावारी तू कृपेचे छत्र धरिसी आमावारी तू संहारी तू कैवारी तू संहारी तू कैवारी भक्ताच्या हाकेला धाव तू घेसी भक्ताच्या हाकेला धाव तू घेसी धाव तू घेसी धाव तू घेसी जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती महती तुझी मी गाऊ किती अष्टभुजा तू आमची कुलस्वामिनी महती तुझी मी गाऊ किती अष्टभुजा तू आमची कुलस्वामिनी जय देवी माते भगवती जय देवी माते भगवती आई तू जगदंबे आई तू जगदंबे आई तू जगदंबे आई तू जगदंबे भक्त तुझे दीनामी आलो तुझ्या चरणी
मी आलो तुझिया चरणी, आलो तुझिया चरणी, आलो तुझिया चरणी. सीमोल्लंघन देव येती तुझ्या प्रांगणी, सीमोल्लंघन देव येती तुझ्या प्रांगणी. निघून जाता अश्रू येती तुझ्या नयनी, निघून जाता अश्रू येती तुझ्या नयनी. दसरा पुन्हा तुझे उत्सव किती गभारी, दसरा पुन्हा तुझे उत्सव किती गभारी. हर हर महादेव गजर घुमे दिशाचारी, हर हर महादेव गजर घुमे दिशाचारी. हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव. देवी तेरी माते. जय तू जय देवी तेरी माते. जय तू जय देवी तेरी माते. जय तू जय देवी तेरी माते. ओवाळी तो आरती देऊनी कुळनाते. ओवाळी तो आरती देऊनी कुळनाते. देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायनी माते. देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते. ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती. ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती. सातेरी देवी आम्हा तुझं विण कोण तारी. सातेरी देवी आम्हा तुझं विण कोण तारी. तुझं विण कोण तारी, तुझं विण कोण तारी. नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी. नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी. नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी. शुभ कार्य आरंभ होई तव चरणी तुझा. शुभ कार्य आरंभ होई तव चरणी तुझा. शीघ्र लागे शीघ्र गे प्रार्थना हम बदना देशे मना. लागे शीघ्र गे प्रार्थना आम्हा भक्तांना देशी मना. गे सृष्टी दृष्टी अमुची तूच सर्व मंगला. गे सृष्टी दृष्टी अमुची तूच सर्व मंगला. अगणित तुझीच
देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते, देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते. ओठावरी भक्तांच्या रोज तुझी आरती, ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती. सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारी, सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी. नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी, नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी, नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी, देवी सातेरी. सातेरी जगदंबे भवानी कैलो तुझा विना रजनी नाव पावगे अंबे आई, देवी तो मस्तक तव चरणी, देवी तो मस्तक तव चरणी. जय तू जय देवी सातेरी माते, जय तू जय देवी सातेरी माते, सातेरी माते. तेरी माते. नंदना मुरलीधरा देवकी नंदना श्रीहरा गोकुळ नंदना मुरलीधरा देवकी नंदना श्रीहरा गोकुळ नंदना मुरलीधरा देवकी नंदना श्रीहरा. जय देवा जगदीशा मनमोहना, जय देवा जगदीशा मनमोहना, जय देवा जगदीशा मनमोहना, जय देवा जगदीशा मनमोहना. मुरलीच्या नादाने वेडी राधा, मुरलीच्या नादाने वेडी राधा, मुरलीच्या नादाने वेडी राधा, मुरलीच्या नादाने वेडी राधा. खेळली तो माझा काना तू कृष्ण कन्हैया
चक्र सोडून कंसाचा वध केला. चक्र सोडून कंसाचा वध केला. वध केला. वध केला. गोकुळ नंदना मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. गोकुळ नंदना मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. गोकुळ नंदना मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. गोकुळ नंदना मुरलीधर मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. देवकी नंदना श्रीहरा. गोकुळ नंदना मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. गोकुळ नंदना मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. गोकुळ नंदना मुरलीधर देवकी नंदना श्रीहरा. देवकी नंदना श्रीहरा. देवकी नंदना श्रीहरा. तू पंचभूता तू पंचप्रदक्षिणा करीतो. अमावस्या येता ओढ तुझी माये माये माये. तू जय कामाक्षी भगवती. भगवती कामाक्षी भगवती. भगवती कामाक्षी भगवती. जय तू जय कामाक्षी भगवती. जय तू जय कामाक्षी भगवती. पंचारती ओवाळीतो ओवाळीतो वाळीतो. पंचप्रदक्षिणा करीतो. पंचप्रदक्षिणा करीतो. आळवितो स्मरण तुझी चरणी. देई माझा साधती. जय तू जय कामाक्षी भगवती. जय तू जय कामाक्षी भगवती. पंचप्राण पंचभूत भगवती. पंचप्राण पंचभूत भगवती. पंचप्रदक्षिणा दे सद्यती. पंचप्रदक्षिणा दे सद्यती. क्लेश निवारण जीवन सुखवती. निवारण जीवन सुखवती. जय तू जय कामाक्षी भगवती. जय तू जय कामाक्षी भगवती. विजय रथ हाती दोरखंड. विजय रथाची दोरखंड. कीर्ती तुझी त्रिभुवने प्रचंड. कीर्ती तुझी त्रिभुवने प्रचंड. राम घोष करीतो मी अखंड. नाम घोष करीतो मी अखंड. विजयते विजयते कामाक्षी विजयते विजयते. विजयते विजयते कामाक्षी विजयते विजयते. कामाक्षी विजयते विजयते. कामाक्षी विजयते विजयते. अमावस्या येता देवी लागे तुझी ओढ हृदयी. अमावस्या येता देवी लागे तुझी ओढ हृदयी. धन्यती प्रदक्षिणा तन
मन माझे सुखवी धन्य धन्य ती प्रदक्षिणा तन मन माझे सुखावी. माते तुझ्या अंगणी मंत्रमुग्ध होऊन मी नाचतो. अंगणी मंत्रमुग्ध होऊन मी नाचतो. सोन्याचा कळस तुझा मुकुट चंद्र कोर जसा भासतो. सोनियाचा कळस तुझा मुकुट चंद्र कोर जसा भासतो. जय 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 जगदंब शिवे कामाक्षी करुणानिधे. जय 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 जगदंब शिवे कामाक्षी करुणानिधे. चरणी पूर्ण करी कामाक्षी कामना. हीच मागणी कामाक्षी बस गतवर्षी तव कृपेने झाली पूर्ती. करुणानिधे. जय 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 जगदंब शिवे कामाक्षी करुणानिधे. विजयते विजयते कामाक्षी विजयते विजयते. विजयते विजयते कामाक्षी विजयते विजयते. महाकाली तू महालक्ष्मी महासरस्वती माते. शक्तिरूपिणी धन समृद्धी ज्ञान गंगे विधाते. गरुडवारी तुझी आहे देवी गे गरुड भरारी. गरुडवारी तुझी आहे देवी गे गरुड भरारी. मयूरवाले आरुड होऊन गगना तुतारी. मयूरवाले आरुड होऊन गगना तुतारी. गगना तुतारी. जय कामाक्षी उदयोस्तु 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 जय तु जय कामाक्षी उदयोस्तु 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 जय तु जय कामाक्षी. उदयोस्तु. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग हरी. 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 पांडुरंग हरी. पांडुरंग हरी. तुळशी माळ कंठी तुझ्या पांडुरंग हरी. तुळशी माळा कंठी तुझा पांडुरंग हरी. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग हरी. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग हरी. तर कटेवरी उभा विटेवरी